세배자 스피릿한 보름 아이랑 배동 소명 해버리다 바다오 보나자 स्वादिक एकवटा जमल्यावर संतका घेऊन वरदान जेजू तुझे जेवण सर्गीचे पवित्र जेव्हा तुझे पोषण करता गजैवा जेजू तुझे मरण जीविताचे कारण अमर पुनर्जीवन पूर्ण भरवशाचे गिरण बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं मोगाळ भावांनो आनी भयणींनो जर आमचे जिणेंत भावार्थ आसा तो वळू आमचे जिणेंत सगळें साध्य जाता जर भावार्थ आमच्या जिणेंत उणो जायत जाल्यार भावार्थाक बरगल येत जाल्यार आमचें जिवीत मुखारच वचना तें फुडें वचना तें रावता आनी आज आयच्या ह्या दिसा आमी भावार्थाची देख घेवच्याक आमी पळयता सा जुजेक सा जुजेतय ताचे जिणेंतय दिश्ट घालन ताचे तावन भावार्थी जिणेक आमी प्रेरण घेता तर मोगाळ भावांनो आनी भयणींनो सांज जुजे जाचें वरस आमी संभ्रमता तो सांज जुजे एक बरें भावार्थी जिवीत जियोंक आमकां साध्य करून दी आनी हे वरवीं जें कितें देवाचें योजन आसा देवाचें बेसांवां आसात तीं सगळीं आमचें तें जारी जावंक तीं बेसांवां आमकां मेळोवंक साध्य जावं दी म्हणून हें मिसाचें बलिदान भेटयता आसतना आमी मागचें हे पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवच्याक आमचीं पातकां आमी वळखून घेवया सांगात आमी म्हणया हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता मनान चिंतून आनी तोंडान उसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या पासत भगवान सदां संवकार बरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता सर्व पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां भुगसून आमकां ससनांच्या जिविताक पावो आमेन सोमिया काकुळट सोमिया काकुळट क्रिस्ता काकुळट क्रिस्ता काकुळट सोमिया काकुळट सोमिया काकुळट प्रार्थुया सर्वेस्पर आमच्या बापा सांजुजे वाजाक
परजळीत मागण्या आणि दुबळीकायेची जिणी जियेवन तुझे परजेक देखे बरेत जिविता मुखांतर साक्ष देंक फावो केल्ल्या पासत आमी तुका अर्गां दिता आमी ताच्या पावलांनी सोलून मागण्यांच्या आणि दुबळीकायेच्या स्पिरितान नवे जिणेची साल धरूंक फावो कर म्हण मागता आमच्या सुम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करत देव तुझे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनांच्या ससना आमेन. कित्याक तुज्या अपराध्यांक लागून तूं पडलोय सांगूंक जाय ती उतरां घेया आनी शरस्परासी परतून येया म्हणा आमचो अपराध काडून उडय आनी बरें आसा तो तसो स्विकार कर बैल्या बदला आमच्या वांटाच्या उतरांनी केल्ली स्तुती आमी तुका भेटयता आसिरियाच्या आमची सोडवण करूंक जायना गोड्याचेर आमी आनीकी सावर करची ना आमच्याच हातांनी केल्ले वस्तूंक आमचो देव म्हण सांगची ना तुजे थंय अनाथांक दया लाभता हांव ताचे अविश्वासीपण पयस करूंक तांकां बरी करतलो सगळ्या म्हज्या काळजान हांव ताचो मोग करतलो कित्याक म्हजो राग ताचे वयलो पयस गेला हांव इस्रायलाचेर दया परी पडटलो सलका भाशेन तो पुलतालो आनी लेबनाच्या देवदारा रुखा परी तो फाला घेतालो नवे फांटे ताका फुटताले ताका जैतून रुखाची सोबाय आसतली आनी लेबनावाचो परमोल आसतलो म्हजे सावळेक ती परतून वस्ती करतली ती परतून गांवांची पीक काडटली एके दाखोली परी ती फुलताली लेबनावाच्या दाखोसऱ्या परी ती प्रसिद्ध जातली एफ्राईमाक मुर्ती कडेन आनीकी कसलो संबंध आसा हांव होय हांवच ताचे मागणे आयकत आनी ताका राखता हांव एका पांचव्या सर रुखा सारको म्हजे वरवीं तूं सुपळ जातलोय जो कोण सानो आसा तो ही उतरां समजून घेवं जो कोण जाणार आसा तो ताचो अर्थ शिकोवं कित्याक सरस्पराचो वांटो नीट प्रामाणीक म्हण मनशां ताचेर चलतात पूण पातकी मनशां ताचेर आदलोन पडतात देवाचे उतार हे देवाचे व्हड उपकार श्लोक हांव सरस्पर तुजो एकलोच देव म्हजें आयक हांव सर्वेस्पर तुजो एकलोच देव म्हजें आयक वळखो नेनासलो एक तालो म्हाका आयकाता तुज्या कांद्यार दवरलेले जू हांव निसरायले तुज्या हातांतलो जडायचो बाटयो हांवें देंवयल्यो तुज्या कश्टा दगदांत तुवें म्हाका उलो मारलोय आनी हांवें तुका निवारले श्लोक हांव सर्वेस्पर तुजो एकलोच देव म्हजें आयक गडगड्या मोडा भितर तावन हांवें तुका जाप दिली मेरीबाच्या उदका लागीं तुजे हांवें परिक्षा केली परजे म्हजे सत्रायेन कान दी ये इस्रायेला तूं म्हजें आयकलोय जाल्यार श्लोक हांव सर्वेस्पर तुजो एकलोच देव म्हजें आयक पोरको देव तुमचे मदें आसलो न्हय बैल्या खंयच्याय देवाक तुमी मान बागोवचो न्हय इजिप्त देशांतलो तुका भायर काडटालो सरस्पर म्हणटा तो देव हांवच श्लोक हांव सर्वेस्पर तुजो एकलोच देव म्हजें आयक म्हजे परजेन म्हजे उतार आयकल्ले जाल्यार इस्रायलांक हांवें दाखयली वाट धरलेली जाल्यार कितले बरें आसले तांकां बऱ्यांतलो बरो गोव दिवन हांव पोसता कडपांतल्या मोवांक तांकां ददोशी करतालो श्लोक हांव सर्वेस्पर तुजो एकलोच देव म्हजें आयक उद्गार तुका क्रिस्ता मैने बरिद्राया वंदन तुका क्रिस्ता मैने बरिद्राया पातकी जीनी बदला
म्हणटा सोमी सर्गींचे राज लागी पावला वंदन तुका क्रिस्ता महिमे बरित्राया वंदन तुका क्रिस्ता महिमे बरित्राया सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसो मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका येसुम्या ते गेल्या उपरांत सर्वेस्पराचो एक दूत झुजेक स्वप्नांत दिश्टी पडून म्हणालो उठ बाळकाक आनी ताच्या आवयक घे आनी इजिप्ताक पळून वच परत्यान हांव तुका सांगतलो त्या पर्यंत थंयच राव बाळकाचो जीव काडचे खातीर हेरोद ताची सोदनां करच्यार आसा झुजे तक्षण उठलो आवय भुरग्याक घेवन राती इजिप्ताक भायर सरून गेलो आनी हेरोदेच्या मरणा पर्यंत थंयच रावलो देवाचे उतर हे वखणी तुका क्रिस्ता क्रिस्तांतय म्हज्या प्रितीच्या भावांनो आनी भयणीनो आमचें जिवीत चलचें आनी एकल्या वयर आमी दवरलेले पातयेणे वरवीं जर आमी आनी एकले वयर पातयेणी दवरिना आमचें जिवीत चलना आमचें जिवीत जियोंक आमकां जायके कश्ट जातात जावं पुरो आमी सकाळीं उठोन आमच्याच भयणीन आवयन या बायलेन केल्ली आमी च्या पियेता ब्रेकफास्ट आमी खाता आमकां पातयेणी आसा तांचेर तांणी च्यायेक कांयच दुसरें भरसूं ना म्हणून ब्रेकफास्ट करता आसतना कितेंच भरसूं ना म्हणून आमकां पातयेणी आसा त्या देखून आमी दुबाव नासतना ती च्या पियेता ब्रेकफास्ट आमी खाता जर तांचेरच आमी दुबावलें तर थोड्यांक दुबावाची पिडाय सयत आसता बायल्यान कांय बरसिलां जावं पुरो शेजारच्यांनी लोव येवन च्यायेक या नुस्त्याक कांय घाला जावं पुरो आमच्या उदकाच्या टँकीक कोणे तरी राती येवन शेजारच्यांनी वीक घालां जावं पुरो थोड्यांक तोलो एक दुबाव आसता आनी त्या देखून तांणी खाताना जेवताना पुरो बारी सत्राय करतात पयल्या माजरां घालतात आनी अर्दो घंटो राखतात माजर सोमा आसा जाल्यार मागीर तीं खातात आनी खंय भायर वचोन तेंकां इनांत दुबाव कांय हॉटेलांत कांय पडलें कोणना कांय कोणें घालें कोणना दुबाव आनी बसार चडटनाय दुबाव ड्रायव्हराक लायसन्स आसा गे ड्रायव्हर ड्रायव्हींग बरें शिकलां गे या कांय लागयत गे म्हणून दुबाव जर आमी चिंतयेत हर एका व्यक्ती थंय हर एका मनशा थंय हर एका संगतेन थंय आमी दुबाव केलो जाल्यार आमचें जिवीत मुखारच वचना तें फुडें वचना जियोंक जायना एका उतरान आमी सांगचें जाल्यार आमचें जिवीत मुखार वेचनच पातयेणे वरवीं आमी पातयेत हांव देखून ही आमची संवसारी जिणेची गजाल जाल्यार
भावार्थी जिणेची गजाली एके रितीन अशीच आमच्या भावार्थी जिणेन भावार्थ असल्यार मात्र ती जिणी फुडें वेता, मुखार वेता. ती जिणी आमकां जियोंक साध्य जाता. जर आमच्या जिणयेंत पातयेणी या भावार्थ ना जाल्यार आमचें आत्मीक जिवीत तें फुडें वचना, तें रावता. आत्मीक जिवीत जियोंक आमकां कश्ट जातात. आनी त्या देखून मोकळ भावांनो आनी भयणीनो, आमच्या जिणयेक भावार्थ गरज. हो भावार्थ आमच्या जिणयेंत आमी हाडूंक आमकां थोडे व्यक्ती आमकां ते मार्गदर्शक, ते रोल मॉडल. आनी भावार्था विशांत आमी उलयता आसतना आमकां नाका म्हळ्यारय उडास येता अब्रामाचो. भावार्थाचो बापूय तो. भावार्था विशांत उलयता आसतना ताका उल्लेख करिनासतना आमी कितेंय सांगलें जाल्यार आमी सांगलें तें अर्दें कुरें जाता. आमी पळयता भावार्थाचो बापूय तो कित्याक जालो गी म्हळ्यार देवाचेर तो पातयेलो, देवाचेर तो विश्वासलो. ताचे उतर प्रायर सयत देवान ताका संतत बसयता आसतना तो दुबावलो ना. तितलें मात्र न्हय, आमी पळयता ताका वाडलेलो पूत आसलो आनी वाडलेल्या पुताक सयत आपणाक भली भेटय जाय म्हणून विचारलेल्या वेळार कितेंच देवाच्या सक्तेचेर दुबाव नासतना तो गेलो देखून तो भावार्थाचो बापूय जालो. आपल्या पुताक सयत जाचे तावन संतत उपजा जाय आसली, जाचे तावन ताची संतत आकाशाच्या त्या नेकेत्रां परी, दर्या वेळेचे ते रेवे परी विस्तारात वसाजे आसली, तस जाल्यार पुताक सयत बली दिवंक तो फाटीं सरलो ना. आनी ह्या भावार्थाक लागून ताचें जिवीत फुडें गेलें. पळया, तें रावोंक ना, तें रावोंक ना, फुडें गेलें. भावार्थाचो बापूय तो जालो. पळय म्हाका भावांनो आनी भयणीनो, असल्या व्यक्तींक आमी देखता आसतना आमचें जिवीत भावार्थाचें करूंक आमकां प्रेरण मेळटा. आनी पोरण्या सोल्ल्यात नव्या सोल्ल्याक आमी येता आसतना थंयसर भावार्थी मनशां आमकां दिसतात. जायतीं मनशां जावं पुरो ती स्त्री जावं पुरो, जिणें सांगलें हांवें जेजूचें वस्तुरा पडल्यार पुरो हांव बरी जातली. जेजू कुरड्याक सयत विचारता, म्हाका तुका दिश्ट दिवंक साध्य आसा म्हणून तूं पातयेताय गे, सतमोनताय गे, वयसो मी हांव पातयेतां. असलो भावार्थ विचारलेले जायते व्यक्ती थंयसर आसात. तांच्या सट्टा मदें आमी म्हणयेत परजळचो आनी एक व्यक्ती आसा आनी तो जावन आसा सान जुझे. हांवें येदोळूस फाटल्या शुक्रारांनी हांगासर आयिल्ल्या वेळार हांवें सांगलेलें आसा, जुझे विशांत आमकां सडीत कांय आयकूंक मेळना. तरी जुझेचें जिवीत आमी पळयल्यार ताचे थंय आसलेलो तो भावार्थ आमकां परजळसो दिसून येता. आमी पळयता आयची सुवार्ता आमी पळयली. आयचे सुवार्थेंत आमी पळयता जुझे सपनांत जें कितें देव ताका सांगता, देवाचो दूत ताका सांगता, त्या प्रमाणे तो करता. थंयसर सवाल ना. थंयसर
ताच्याच जणवयेचो आसरो सोदलोलो झुजेन आमकां दिसना, तो चिंतूंक वचना. हें सोपान न्ही सोपान गे, वायट सोपान गे, या म्हजेच चिंतप गे, त्या विशयान तो सवालां घालूंक वचना. तो कितें करता गे म्हळ्यार देवाचे सत्तेचेर पातयेता, देवाच्या जणवायेचेर पातयेता आनी देवान सांगलेल्या प्रमाणे करता. तो वेता. आमकां पवित्र पुस्तक म्हणटा राता रातीन तो वेता. पळया सकाळ जाता वरेक रावया, तले चिंतप थंयसर ना. बदलाक राता राती आवयक भुरग्याक घेवन तो वेता आनी गेल्या उपरांत परत आतां वशेत कोणा पाटी ताच्यांच चिंतप थंयसर तो ताच्या मोतीक हाडिना. बदलाक परत तो राखता. देवाचे सुचोवणेक तो राखता. देवाचें उतर परत बडव्या थावन येवंक तो राखता. ते दोळ वरेक तो राखता. सोंसणीकाय तो होगडायना. आनी केदळा देवाचें उतर ताका परत फावो जाता गे, परत तो आपल्या बाळकाक आपल्या आवयक घेवन तो फाटीं येता. आमी पळयता सांज झुजेच्या जिणयेंत जाल्लेली दुसरी जायतीं घडितां. थंयसर देवदूत येवन म्हणटा आपणाचे पतीणेक करार जाल्ले आपल्या पतीणेक सोडी जाय म्हणून आलोचन करता आसतना देव येता आनी म्हणटा ताचें योजन झुजेक कळीत करता. हें सगळें जावचें पवित्र आत्म्याचें सक्तेन देवाचें तें योजन. हें जाणा जाल्ल्यानच झुजे कितें करता, मुरयेक आपली पतीन म्हणून तो स्विकार करता, घेता. ताचें योजन तो सोड सोडता, ताच्या आलोचना तो सोड सोडता. देवाच्या योजना मुखार, देवाच्या आलोचना मुखार ताच्या आलोचनाक कितें मोल ना तें ताका कळीत जाता. त्या देखून त्यो सोड सोडता. देवाची योजना, देवाचें उतर प्रमुख स्थान घेता आनी देवान सांगलेल्या प्रमाणे तो करता. जेजूक नांव दितना सयत आमी पळयता देवान देवदूतान सांगलेल्या प्रमाणे जेजू म्हणलें नांवूच तो दिता. आनी अशें आमी पळयता झुजेच्या सगळे जिणयेंत हर एका घडितांनी तो ताकाच आयकना, ताच्याच चिंतपाक तो आयकना, ताच्याच जणवयेक तो आयकना, बदलाक तो देवाक आयकता. आनी देवाक तो आयकता देखून कितें जाता, त्या साल्वासांवांच्या चरित्रेंत ताचें जिवीत फुडें वेता. साल्वासांवांची चरित्राय देवान आशिल्ल्या प्रमाणे फुडें वेता आनी ह्या वरवीं कोणायक कितेंच नश्ट जायना. बदला सगळ्यांचें एक जिवीत फुडें व्हरूंक एक वाट उक्ती जाता, एक दिशा थंयसर मेळटा. मागीर मगळ भावांनो आनी भयणीनो, भावार्थ आनी हो भावार्थ ह्या झुजे थंय परजळचो हर एका घडितांत परजळचो आमकां दिसून येता. आनी त्या देखून आमी म्हणयत झुजेच्या जिणयेन जाल्लेल्या हसल्या घडितां मुखांतर आमी सांगयत थंयसर झुजे जावन आसा आमकां एक परजळीत देख भावार्थाक. त्या देखून मगळ बाबान आनी भयणीनो, ह्या झुजेतावन हो भावार्थ कसो आमी आपणावचो, भावार्थाचें जिवीत कशें आमी जियोवचें हें आमी खंडीत जावन शिकता. त्या देखून पवित्र सभा सांज झुजेक आमचे समोर दवरता आनी भावार्थाची देख ताचे तावन घेवंक आमकां पवित्र सभा आपयता. मुखार बाबांनो आनी भयणीनो, आमी पळयता ह्या भावार्था वरवीं मात्र आमी देवाक मानवाल्ली व्यक्ती जावयेत. कसो झुजे देवाक मानवालो गे, कशें अब्राहम देवाक मानवलो गे,
दुसऱ्या हेर संगती वरवीं ते देवाक मानवाले न्हय, ते मानवाले तांच्या भावार्था वरवीं मात. आनी हें सत आमी पळयता थंयसर हेब्रेवांक बरयलेलो, हेब्रेवांचें पत्र बरयलेलो तो बरयणार म्हणटा, हेब्रेवांक बरयलेलें पत्र आमी काडलें जाल्यार 11वा वचवर 6वें वाक्य अशें म्हणटा, भावार्था विणय कोणाच्यानी देवाक मानवोंक जायना. देवाक मानवोंक जायना. तूं कितेंय कर, कितलोय उंचायेक तूं पाव, जर तुका भावार्थ ना जाल्यार तुज्यान देवाक मानवोंक जायना. तेंच हेब्रेवांचें पत्र बरयलेलो बरयणार म्हणटा, भावार्थ विणय कोणाच्यानी देवाक मानवोंक जायना. कित्याक देवाक लागीं सरतेल्यान देव आसा आनी आपणाक सोदतेल्याक तो प्रतिफळ दिता म्हणून पातये जाय. आमी देवाक सोदी जाय, देवाचें उतर आमी सोदी जाय, देवाची खुशी आमी सोदी जाय. आनी ह्या वेळार आमी देवाक मानवोंक सोदता. झुजे सांजुजे देवाची खुशी जाणा जालो, देवाची खुशी सोदी लागलो. ताच्या चिंतपान तो गेलो ना, वेदोळू सांगलें. देवाच्या चिंतपाक तो राखून रावलो, देवाच्या संदेशाक तो राखून रावलो. देवाची खुशी ताणें सोदली, देवाक लागीं सरोंक ताणें प्रयत्न केलें आनी त्या देखून तो देवाक मानवालो. परत सांत पावल कोरिंतकारांक बरयल्या दुसऱ्या पत्रांत 5व्या वचवरांत 7व्या वाक्यांत अशें म्हणटा, आमी आमच्या दोळ्यांचे दिश्टीन न्हय, बगार भावार्थाच्या उजवाडान चलता. दोळ्यांच्या दिश्टीन आमी भायर भितर वचोंक शकता, संवसारांत आमी भयण करूंक शकता, खंयसर आमी वचोंक शकता. पूण भावार्थाची दिश्ट ना जाल्यार मगळ भावान आनी भयणीनो आमी आमच्या आत्मीक जिणेंत फुडें वचोंक शकना, मुखार वचोंक शकना. त्या देखून थंयसर सांत पावल म्हणटा, आमी भावार्थाच्या उजवाडान चलता. भावार्थाच्या उजवाडान चलोवंक आमकां साध्य जाता. हो भावार्थाचो उजवाड आमच्या जिणेंत आसूंक जाय. परत आमी फटण्या सोल्ल्याक गेल्या जाल्यार मुन्यांचो पुस्तक आमी पळयता. थंयसर 3रो वचवर 5वें आनी 6वें वाक्य अशें म्हणटा, सगळ्या तुज्या काळजान सर्वेस्पराचेर विश्वास दवर, तुजेच बुद्धवंत कायेचेर पातयेणी दवर नाका. सगळ्या तुज्या वाटांनी ताका वळखून घेवंक सोद आनी तो तुजो मारोग नीट करतलो. पळया, मुन्यांच्या पुस्तकांत आमकां सांगलेलें आसा, आमचे बुद्धवंतकायेचेर पातयेणी दवरची न्हय. आमचे बुद्धवंतकायेचेर पातयेणी दवरून आमकां सडीत भावार्थाच्या जिणेंत पयन करूंक जायना, आत्मीक जिणेंत पयन करूंक जायना. बदलाक आमी पातयेणी दवरूंक जाय देवाचेर, सोम्यांचेर. तवळ मात्र मगळ भावनान बेनिनो आमचें भावार्थी जिवीत, आमचें आत्मीक जिवीत फुडें वेता. आमी पळयता परत साल्वासांवांचें चरित्र दिश्ट घाली जाल्यार वय भावार्था वरवीं कोण देवाचेर भावार्थ दवरता तांचें जिवीत फुडें गेलें, ते देवाक मानवाले. ते आतांय तांचो आमी उडास काडटा. पवित्र सभा पवित्र पुस्तक तांकां आमच्या समोर दवरता आनी तांच्या मेटांनी चलोवंक आमकां आपोवणें दिता. वय मगळ भावानो आनी भयणीनो, तांची देख आमी घेता आसतना पवित्र सभा प्रत्येक जावन ह्या वर्सा परत हांवें सांगचें, झुजेक आमचे समोर दवरता, सांत झुजेक आमचे समोर दवरता. ताची भावार्थाची देख आमी घेवया, भावार्थान आमचें जिवीत आमी फुडें व्हरया आनी कशें पळय आमच्या भावार्थाक लागून आमचें जिवीत फुडें वेतलें म्हणून आमकांच अनुभव करूंक मेळटलें. जर मगळ भावान आनी बेनिनो आमचें तें भावार्थ आसा, आमी कित्याकचीच परवा करीचें म्हणून ना, आमचें जिवीत तें सदांच आमी जियोंक शकता, आमच्या जिवितांत देवाची खुशी पाळोवंक शकता आनी अखेरीक ह्या आमच्या भावार्था वरवीं आमी हर एकलीं देवाक मानवाता. देवाक कोण देवाक मानवाता तो देवाक मोगाचो जाता आनी कोण देवाक मोगाचो जाता गी ताका कितेंच उणें ना. देव
ताची तो जतन घेता आनी ताचें जिवीत सदांच सांबाळून व्हरता आनी तो ताका ताच्या राजांत घेता. तर मकाळ भावांनो आनी भयणीनो, कशें जालें जिणेन आमचे पातयेने वरवीं आमचें संवसारी जिवीत आमी जियेता उंगे, तशेंच देवाचेर विश्वास दवरून आमचें भावार्थी जिणें जियोंक, आमचें आत्मीक जिणें जियोंक फुडें वचया आनी सांजुजेक सदांच ह्या भावार्थी आमच्या भावार्थी जिणेक देख जावन आमी घेवया. तसो देव आमकां आदार दिवं दी. भावार्थाच्या पैणाक आमकां तो सांगात दिवं दी म्हणून आमी मागया. घेऊन आयल्या काणिको तुझ्या पायांतळा, मानून दयेन घेत्यो बापा आमच्या मोकळा. सर्वेस्परा देवा सृष्टीच्या रचणारा, समर्पिता तुका मुंडो गोवांचो मनशा वावरान गेलो, प्रेतुमेन तो दिलो कर तूं मुंडो आमकां जिविताचो. म्हज्या बाबा भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सर्व पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या आतंतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी महिमे आमच्या त्या पवित्र सभेच्या आदावा सर्वेस्पर मानून घे. सृश्टेच्या रचणारा सर मनशांच्या तारोका आपले परजे खातीर सांजुजे वासान कतकतीक मोगान बेटयले मागणे आनी कालतेपणांचें सादें जिवीत तुका भोव मानवालें. येस शेगून आमच्या काळजांत वाडय आनी नितळ निर्मळ काळजान ह्या पवित्र जेवणांत वांटो घेवंक आमकां फावो कर. ह्या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं, तुमचे सोवे आसूं, आमची काळजां उबारुया. आमेन. सर्वेस्परातय उबारता, सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदार आनी सासणांच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. संतोष बरीत काळजाच्या उमाळ्यांनी तुझ्या सेवका सांजुजे वाजा पासत आमी तुका दिन वाचता. भावार्थाच्या आनी मागण्यांच्या उसवाडान तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ताचो सांगात जोडून कालतेपणाच्या आनी दुबळिकायेच्या स्पिरितान जियोन तुवें ताका पवित्र सभेचो रक्षक जावन फावो केलोय. हें ताचें देखे बरीत परजळीत जिवीत आमची काळजां क्रिस्ताच्या मोगान जळयता आनी ताच्या मागण्यांच्या दरम्यान आमकां सर्गीचो आधार दिता. देखून वर्णूंक नजो जाल्ल्या आनंदान सर्गींच्या सर्व दुतां भक्तां सांगाती आनी सगळ्या तुज्या रचना बराबर व्हडा उल्हासान तुजी स्तुती गायता. पवित 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 दरबारांचो सर्वेस्पर तूं. सर्गांनी संसार भरला तुज्या वैभवान, पूण सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावे येता ताका जय, पूण सर्गी तुका जय जय. बापा, खरंच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणांची झर. तुझ्या पवित्र आत्म्यांक धाडून
ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कस्ट मरण सुसंकवेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पणची. तेच परेन जेवण जातस ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताचे काल्स, नव्या आनी सस्नीक कराराचें हें रगत. पातकांच्या बक्षांनी मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वरोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गुट परगटुया. सोम्या जेजू तुझे मोरण आमी समर्पता. तुझे पुनर् जीवन बोण आमी परगटा. तुझ्या येण्याक सोम्या जेजू बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमकां सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा आगे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझ्या पोवीस सवेस उडास कर. फ्रांसीस आमच्या भगिवन बापा, पिटर पावल आमच्या गोळी बापा, सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मुगांत वाडय. पुन्हा जिवनपणाचो भरोसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या बाबुनीची काकुळट कर. तांकां आनी तुज्या इश्टगती मेल्या समेस्तांक तुजे परस जडीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमच्या समेस्ताची दाय कर म्हूण आमी मागता. हांवकार मरे देवाचे मेळ संगती, भाग्यवंत तुजे तुजो पती, भाग्यवंत दमदोत, भाग्यवंत तुजे वास आनी सवकाळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा, सरवंदनाने वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सोडवंदराच्या ज्ञामनांत धरून ताणें सुशिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुझे नाव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजे कुशें सरकार जाता तशेंच संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या बक्षिता तशें आमचे पातकां बोगस आनी आमकां थाळणेन पडोवंक दिनाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतले आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी. सर्गींचे बागांनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान अतिरेकतल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळतेन सर पातकांतलें सुटय आनी सर्व आकांतांतलें वाटाय. कित्याक रसवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जी येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनांक. आमेन. सोम्यांची शांती सदां काल तुमचे सवय आसूं. तुमचे सवय आसूं. एकामेकाक शांती दियात.
देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकुत कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकुत कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही देवाची शिळी संसाराचे पाप करता ती शिळयेच्या जेवणाका पयल्यांत तिने जावन सुभागे. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फोवना, पूण तुज्या उतरांत म्हाका भलायकी मेळटली. जेसू तू ये काळजा, तू ये बिडार करून तू ये. तुझे समोर आयल्या तुका राखून रावल्या लागीं ये तू वेगी ये, लागीं ये तू वेगी ये. तू जावन आसाय उजवाड काळोख पयस धांवडावचो, मरणा काळोख निवरा अमर जिवीत लाभोवचो. उजवाड फांकय जिवीत लाभय सर्गी निवासाक पावय. उजवाड फांकय जिवीत लाभय सर्गी निवासाक पावय. जेजू तू ये काळजा, तू ये बिडार करून तू ये. प्रार्थुया. देवा आमच्या सर्गींच्या बापा, या बागे दिसा तुझ्या आपोवण्या फाळो दिवन आयिल्ल्या तुझ्या भुरग्यांक तुझ्या पुताच्या कुडी रक्ताच्या जेवणान दादोस केल्ल्या पासत आमी तुका अर्गां दिता. आमी सेवलेल्या सर्गींच्या जेवणा वरवीं तुझ्या एकवटांत जियोवची तान आमच्या काळजांत सडय आनी सांज सुजेवासाचे परजळीत शिकोवण्या आनी देखी वरवीं तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ताची बरी खबर परगटोवंक आमकां करपाक दी. हें आमी मागता आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोवें आसूं, तुमचे सोवे आसूं. संभ्रमीक आशिर्वाद जोडूंक तुमचे तकल्यो बागया. सर पदवेदार देव दयाळायन तुमचेर आशिर्वाद घालूं आनी तुमकां सर वायटांतले निवारूं. दैवीक शब्दाच्या उजवाडा वरवीं तुमकां बाबार्थान बरोशान आनी मोगान तो भरूं आनी तुमची कुटुंबां जिणी बऱ्या करण्यानी सुफळ करूं. शांती समाधानाच्या वाटेर तुमचे पावलां सांबाळून बापाचे कुशे प्रमाणे सोलूंक आनी अशें सर्गींच्या सुखाक पावोवंक तुमकां फावो करूं. आनी सर पदवेदार देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवूं आनी तुमचे सोवें सदां आसूं. हे घडी बसया. सांजू देवास बापाक समर्पण दिल्या ह्या पुणशेताक आयिल्ल्या तुमकां सगळ्यांकी हांव बरें मागतां. आज सक्रामेंताचें आराधन चलून व्हरून हे मिसाचें पवित्र बलिदान भेटोवन अपयबायचो प्रसंग दिले जावन मोनादीक बाब सुनील वेगस फजेर पिरगजेचे विगार हर एका म्हयन्यांत हांगासर येवन ही मोगाची सेवा अपुरबाय रितीन ते करतात. तांच्या बऱ्या मनाक आमी देव बरें करूं म्हणटा. कुमसारचो सक्रामेंत दिवच्याक आज हांगासर आयिल्लो बाब लॅन्सी फर्नांदीस पारंगपेट कॉमेंटात थावन आयल्या ते तांच्या सेवेक आमी आभारी जावन आसा.
वास बापा ओगला पानी मान तुका कृपा मागून दी बापा विज्ञान सांडी नाका जेजू सोकोरो तुळशीस जालोय संदेश तासो प्रसार केलो विज्ञान वाडा कष्टांनी दुखा दुबळ्या धाकट्यांक मोगा आदार तुवें दिलोय सांजूचे वास बापा ओगळा पानी मान तुका कृपा मागून दी बाबा विज्ञान सांडी नाका. एक घडी भर आमी बसया. फाटल्या हप्त्यांत हांगासर जायत्यांनी तांची मागणी अर्पिल्यान त्या सांवर अर्पिल्यान तशेंच सांज देवा समोर फांत देवान केल्ल्या सर उपकारांक अर्गां पटयल्यान पयलीं हांव अर्गां वाचून सांगता. दोगांचो बाळंतेर बऱ्यान जाल्ल्याक तांणी अर्गां दिल्यान तेगांक तांच्या बोरवेल्यांत बरें उदक मेळ्ळ्याक तांणी अर्गां पटयल्यान दोगां जाणांक भुरग्यांचे देणे मेळ्ळ्याक अर्गां दिलां. एकल्याक बरी विजा मेळ्ळ्याक अर्गां पटयल्या. दोगां जाणांक बरी सैरीक मेळ्ळ्याक अर्गां पटयल्यान. एकल्याक ताणें मागले उपकार मेळ्ळ्याक अर्गां पटयल्यान. तेगांक ताणें आशिल्लें काम फावो जाल्ल्याक अर्गां दिल्यान. दोगांचें कुटुंबांतलें काजाराचें कार्य बरें जाल्ल्याक ताणें अर्गां पटयल्यान. दोगांचें गर्भांचें काम पंताक पावल्ल्याक ताणें अर्गां पटयल्यान. पावन आनी भयणीनो, आमच्या जिवितांत देवान केल्या सर उपकारां खातीर मौनपणी आतां आमी अर्गां भेटोवया. तशेंच जायत्यांनी तांची हांगासर त्या सावां घाल्यान. एकल्याक ताचो पांय दूख गूण जावच्याक, एकल्याक पाट दूख गूण जावच्याक, दोगांची पोटांत आसली दूख गूण जावच्याक, एकल्याची गांठी दूख गूण जावच्याक, दोगांचे दान दूख गूण जावच्याक, एकल्याचो कान दूख गूण जावच्याक, 13 जाणांक बरी भलायकी मेळच्याक, दोगांची BP गूण जावच्याक, एकल्याची मानसीक पिडा गूण जावच्याक, दोगांक अशे फिट्स गूण जावच्याक, 13 जाणांक तांच्या दोळ्यांची दिश्ट फाटी मेळच्याक, दोगांचे थायरॉयड गूण जावच्याक, दोगांची गॅस्ट्रायटीस पिडा गूण जावच्याक, एकल्याची किडनीची पिडा गूण जावच्याक, तेगांची डायबिटीस पिडा गूण जावच्याक, दोगांची कॅन्सर पिडा गूण जावच्याक, एकल्याची काळजाची पिडा गूण जावच्याक, तेगांची विविध रितीची अलर्जी गूण जावच्याक, एकल्याक अशें आल्सर गूण जावच्याक, तेगांक आमाल पिवन तेन्ना सुटका मेळच्याक, दोगांक 7 जाणांक घरांत सांज समाधान मेळच्याक, दोगांक घराचें काम तांणी पोंताक पावच्याक, दोगांक नवें घर बांदूंक फावो जावच्याक, 13 जाणांक घर जागो बऱ्या मोलाक विकून वचूंक, जागेची समस्या आसल्या तेगांचे सारके जावच्याक, दोगांचे जागेचे रेकॉर्ड्स मेळच्याक, 7 जाणांक बरी सैरीक मेळच्याक, दोगांचो बाळंतेर बऱ्यान जावच्याक, 13 जाणांक भुरग्यांचे देणे फावो जावच्याक, 13 जाणांक तांच्या बोरांत बरें उदक मेळच्याक, एका भुरग्याक सुडवल उलोवंक जमच्याक, 13 जाणांक परिक्षेंत बरे अंक मेळच्याक, 6 जाणांक बरी विजा मेळोवंक, एकल्यान तांणी कोणच्या बांयंत बरें उदक मेळोवंक, 11 जाणांक बरें काम मेळोवंक, 13 जाणांक शिकोवंक बरी मोत मेळोवंक, एकल्याक बऱ्या फुडाराची विंसून करूंक कुरपा मेळोवंक, कृशेचेर दोगांनी आशिर्वाद मागला. ही जावन आसा ते सामा. आनी तुमी हांगासर येता आसतना जायती तुमच्या काळजाचे अत्रेक मागणी ते सामा आनी जायत्यांनी तुमचे लागीं मागोवंक सांगलां. सगळ्यांचो तुमी उडास काडा. हे घडये आमची मागणी जेजूक समर्पण करया. आमी मागया ह्या वर्सा आमकां बऱ्यान हो भगवंत हप्तो आचरण करून जावच्याक ह्या कोरोना पिडे वरवीं कितेंच बादाक जायनाशें आमचो भावार्थ उक्त्यान उसरूंक आमकां फावो जावच्याक आमी कृपा मागया.
उबे रावया आमची त्या संवाद घालून म्हणया आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आमकां दी आनी आमचे चुकलेले आमकां शिता तशें आमचें पातकां बोगस आनी आमकां तळण्यान पडूंक दिनाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार नमान मरिये कृपेन भरलेले समी तुजे संगाता स्त्री मित तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचें जेजू भगवंती मरिये देवाची माय आम्हा प्या खाते विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळी महिमा आमेन बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या स्तोत्री स्तोत्र आनी सदां सर्वदा आमेन समिया काकुळतम चिकर समिया काकुतम क्रिस्ता काकुळतम चिकर क्रिस्ता काकुतम क्रिस्ता ऐकमका क्रिस्ता ऐकमका क्रिस्ता देन ऐकमका क्रिस्ता देन ऐकमका सर्गींच्या देवा काकुतम देवा पुता संसाराचे तारुका काकुतम देवा पवित्र आत्म्या काकुतम शांतीस्मा तिन्नते कास देवा काकुतम गोंयच्या बनवलेन जल्मल्या सांजू देवास बापा आमपसत विनंती आपल्या कर आवय बापायच्या देवास्पणांत वाडोवन आयिल्ल्या सांजू देवास बापा आमपसत विनंती कर दुबळीकायेची जिनिये जिवन गुर्त जावन रित्या पायांनी सगळे मिसांव काम केले सांजू देवास बापा आमपसत विनंती कर सगळ्या किनारांत पवित्रपणाचो परजळ पासारल्या सांजू देवास बापा आमपसत विनंती कर श्रीलंकान दगदणीक संपडलेल्या कातोलिकांची बिरमत पावल्या सांजू देवास बापा आमपसत विनंती कर मरियमायेचो सेवक जावन आपणाकच मरियमायेच्या हातान समर्पिल्ल्या सांजू देवास बापा आमपसत विनंती कर भिकाऱ्याच्या रूपार श्रीलंकाक वचून नाच जावन वेच्या कातोलिक बोवार्थ जीव केल्या सांजू देवास बापा आमपसत विनंती कर कोंतांचे भक्तीपण आदान मरियमायेचो मोग आमच्या काळजांनी बरोवंक प्रेरण दिल्ल्या सांजू देवास बापा आमपसत विनंती कर कश्टान सांपडलेल्यांच्या गरजान पावोवन तांकां बुजयल्ल्या सांजू देवास बापा आमपसत विनंती कर देवाचेर बावार्थ दवरून जिनियेंत आयले सर कश्ट अनवारान धैर्यान सुसल्या सांजू देवास बापा आमपसत विनंती कर भुरग्यांक जल्म दिवच्या वागनातल्या पासून देवा लागीं विनंती करच्या सांजू देवास बापा आमपसत विनंती कर बावार्थ सांडून पयस गेल्या शेळयांक एका गोवळ्या काल हिंडांत हाडूंक वाव उरलेल्या सांजू देवास बापा आमपसत विनंती कर देवाच्या मोगाची गोडसाण साकून सर्वांक देवा सरशी हाडूंक पेसाडल्या सांजू देवास बापा आमपसत विनंती कर देवाची शेळी संसाराचे पाप करतले बोगस समकाई सम्या देवाची शेळी संसाराचे पाप करतले दयनाई कमकाई देवाची सम्या शेळी संसाराचे पाप करतले काकुलतम शिकर नव्याचे मागणे सांगत आम्ही म्हणया हे सांजू देवास तो आमचो शरती जावन आसाय आनी सर्गीन जावन देवाची बेसांव आमकां वांटीत आसाय तुझे जीवन आमकां एक आदर्श पेसलेली वाट आमच्या क्रिस्ती जिनी एक मेलफंग तेच वाटेन आमी चलच्या तुजे तान प्रेरण घेता आनी आमकां तुज्या गोपान समर्पिता सांजू देवास देवाच्या मोगान तुजे काळीज पेटतले तुजे जिनीयेन देवाचो अपरिमीत मोग तुवें भोगलोय आनी तोच मोग हजारो लोकांक वंशा तूं सुटसुटीत जालोय अंतरान बुडोवन आपल्या जिणेची वाट उगडयले सरशी तूं धांवलोय तांकां जिविताचे उतर प्रगट कर सक्रामेंत दिवन देवा सरशी हाडली मिसांव करतना तुका पुरासन जाल्ली म्हणना कश्ट म्हणले तुवें लेखले नाय असलो स्पिरीत आमच्या काळजांनी किर्लात घाल देवाचे उतर प्रगट करूं आमची काळजां उर्बेस कर पेल्याच्या आबाचे विशयान चिंतूंक आमकां शिकय सांज देवास दुर्बळ्यांचो कश्टांत आनी पिडेंत असलेल्यांचो तुवें विशेष मोग केलोय आनी गरजांक तूं पावलोय तांची दुखां तुवें पुसलीं तांच्या जिणेंत बरोवसो हाडलोय जेजूच्या आलाना बावड्यांच्या मोगा आनी सेवेशिवाय आमची जिणी संपूर्ण जावची ना म्हणले तुझ्या नियमरी फाश शिकयराय आसता जेजूचे सारकें दुर्बळ्या पिडेस्त आनी कश्टतल्यांत पळोवंक आनी सेवेक लागूंक आमकां प्रेरीत कर सांज देवास ह्या संवसारी देवाच्या हातीर तूं जावन असलोय देवाचे विशेष मजत तुजे सवे आसली आनी सबाराक देवाचो आदार मेळसो केलोय आज सरकारान देवा संगी तूं आसाय थंयतान तुजी मोगाळ दिश्ट आमचेर तुज्या भक्तांचेर घालून आसाय आमचें जीवन तुका उक्तें करता आमच्या जिणेंतले कश्ट आनी दूख पिडा आनी बेजाराय तुजे मुखार हाडटा आमच्या गरजांक तूं पाव आमचे पासो देवा लागीं माग ह्या घडये ह्या म्हज्या गरजां पासो देवा लागीं विनंती कर सांज देवास देवाच्या मोगाळ वेंगेत केदीन पयस वचूंक आमकां सोडी नाका दुस्मनाच्या सरपासान तावन आमकां राखून वर बावार्थाक आडवेच्या संगतीक बली जावंक दिवं नाका जेजून दाखयल्ल्या वाटेन चलूं मरियमायेच्या गोपांत रावूं आमकां तुजो आदार दी अशें एक दीस ह्या आमच्या संवसारी पैना उपरांत तुजे संगता देवाच्या सर्गींच्या घरांत सस्नाक जियोवचे भाग आमकां मेळचें कर आमेन
पिडेस्तां खातीर मागणी आनी आशिर्वाद. सोम्यांचे नावी आमचो आधार. ताने रचला सर्ग आनी संवसार. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. प्रार्थुया. सर्गींच्या बापा, विविध तरांच्या दुखीक पिडेक कश्टांक आनी अडचणेंक सांपडलेल्यांक तुजें काळीज कितलें मोवाळ म्हणलें तुज्या पुतान विस्मितां करून दाखयलां. तेच परी तुज्या सेवकासान जुजेवासान आपले जिणे आनी मरणान जायतीं आजापां करून तीच मोवाळाय लोकांक दाखोवन जायत्या पवित्र सभेच्या गोपांत ओडून हाडली. ताचे विनवणेन आमचो भावार्थ वाडय आनी आमची पिडा गूण कर. आमचे कुडीक आनी आत्म्या भलायकी दी. कश्टांतल्या विघ्नांतल्या आनी अनवरांतले आमकां निभार. हे घडी आमी उसारुल्यो आनी उसारी नातुल्यो विनवण्यो आमी तुजे मुखार दवरता. तुजी कुशी वयतर हे उपकार आमकां फावो कर म्हूण मागता. जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आज सांज जुजेवासाच्या नोवेनाच्या दिसा ताका आमी मान करता. ताची महिमा आनी संतोष एका देवातावन येता. तोच देव आपल्या आशिर्वादाने तुमकां बरो. आमेन. सांज जुजेवासाचे विनवणेन सगळ्या पिड्यांतले सगळ्या वायटांतले तुमी सुटोवन ताच्या दिकेन आनी उजवाडाक जिविताच्या मेटांनी सोलोवंक तुमी वाडूंक शेकी सेवे साकरेचे मनशां जावं तुमकां पवित्र आत्म्याचें बळ मेळूं. आमेन. सांज जुजेवास सर्गींच्या राजांत बापाच्या एकवटान आमचे खातीर विनंती करता म्हूण सगळे पवित्र सभा संतोष बरीत आसा. तुमी सगळीं त्याच बापान बसयलेल्या घरांत भाग्यवंतपणाचो मुकूट सोडून ससनाक संतोष भोगूंक पावो. आमेन. आनी त्याच सोडवंदरा देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देव आनी तुमचे सोबें सदां आसूं. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. सर्गींच्या वाटेन सोलोन शिकय. पाताक चडून आदार लावय. जोडून दी कृपा दी आमकां उर्बा. माया मोगान सोलोनच्याक मागोन दी कृपा. सांजू सेवास बापा ओगला पाणी मान तुका. कृपा मागोन दी बाबा. विघ्नान साडी नाका. मोगाळ पुत्रा सोवे ओंकार बरी आशिर्वाद दी आमकां. सांज दिवस बापा आमचो विनंती कर. भगवान सचे कुडव्यांवर आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವೇ ಇರುವವರೇ ಯೇಸುವೆ ನಿನಗೆ ಆರಾಧನೆ.
ಕೈ ಬಿಟ್ಟರು ನೀವು ಕೈ ಬಿಡುವ ದೇವರಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ನನ್ನ ಕೈ ಬಿಟ್ಟರು ನೀವು ಕೈ ಬಿಡುವ ದೇವರಲ್ಲ. ಆರಾಧನೆ 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 ನಿಮಗೆ. ಆರಾಧನೆ 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 ನಿಮಗೆ. ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವೇ ಇರುವವರೇ, ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಯೇಸುವೇ. ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ ನನ್ನ ಜೊತೆಗಿದ್ದು ಕಾಯುವವರೇ, ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಯೇಸುವೇ. ಹೋಗುವ ದೇವರಂತೆ ನನ್ನ ಮನ್ನಿಸಿ ಕಾಪಾಡಯ್ಯ. ಮನಮರುಗುವ ದೇವರಂತೆ ನನ್ನ ಮನ್ನಿಸಿ ಕಾಪಾಡಯ್ಯ. ಆರಾಧನೆ 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 ನಿಮಗೆ. ಆರಾಧನೆ 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 ನಿಮಗೆ. ನಾನು ನಿದ್ರೆಯ ಮಾಡುವಾಗ ನನ್ನ ಜೊತೆಗಿದ್ದು ಕಾಯುವವರೇ, ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಯೇಸುವೇ. ನಾನು ನಿದ್ರೆಯ ಮಾಡುವಾಗ ನನ್ನ ಜೊತೆಗಿದ್ದು ಕಾಯುವವರೇ, ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಯೇಸುವೇ. ಸನ್ಮಾರ್ಗದಿ ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತದಂತೆ ನನ್ನ ನಡೆಸು ನೀವು ಯೇಸುವೇ. ಸನ್ಮಾರ್ಗದಿ ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತದಂತೆ ನನ್ನ ನಡೆಸು ನೀವೋ ಯೇಸುವೇ. ಆರಾಧನೆ 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 ನಿಮಗೆ. ಆರಾಧನೆ 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 ನಿಮಗೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೆಲೂ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 ನಿನಗೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 ಯೇಸುವೇ ಯೇಸುವೇ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ ವಂದನೆ ಯೇಸುವೇ ಸ್ತುತಿ ಸ್ತೋತ್ರ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. मोकळा जेसू या पवित्र सक्रमेंतान खरेपणी हजाराच्या जेजू तुझे समोर हांव दिंबयेर सरपटला आनी तुका म्हज्या खऱ्या देवा येसू तुका आनी तुका म्हज्या रचणारा तुकारा आनी तुका म्हज्या पोसणारा आनी तुका म्हज्या गवळ्याक तुकारा आनी तुका म्हज्या रायाक आनी तुका म्हज्या सडवंदाराक आराधन फावो आसलेले ते आराधन आराधन दिवंक हांव हांगासर दिंबयेर सरपटला. येशू तुझे सवळे काल रावोंक हांव आयला. जिविताच्या वोतांत हांव करपण गेला. जिविताच्या वोतांत
म्हज्या जिवीत कश्टांचें जालां जिविताच्या वोतांत मेठां काडचें भोव कश्टांचें जालां हे जेसू देखून तुझे सवळे कालां आयलां म्हज्या जिवितांत तुजी सावळी पडटा तेन्ना म्हज्या जिणेच्या कश्टांत तुजी सावळी म्हजेर पडटा तेन्ना हे जेसू म्हजें जिवीत हांव जियोंक सोदतां म्हजें पावलां हांव काडूंक सोदतां जे जिणेचो शेवट म्हज्या जिणेक तुवें दिलाय तो शेवट हांव जोडूंक सोदतां आनी त्या देखून जेसू तुजे समोर तुझ्या आशिर्वादांची सावळी तुझ्या बेसावांची सावळी तुझ्या सांगतपणाची सावळी म्हज्या कुटुंबाचेर सदांच आसो म्हणून मागोंक हांव हांगासर आसां हे जेसू ही तुजी सावळी म्हजेर पडटा तेन्ना म्हजें जिवीत हांव फुडें व्हरूंक सोदतलों जिवितांतल्या खंयच्याय कश्टांचे घडयेन खंयच्याय कश्टांचे वाटेन जिवितांत सडणी येता आसतना या देवणी येता आसतना म्हजें भयण हांव मुखारसून व्हरूंक सोदतलों म्हजें कुटुंब फुडें वेतेलें म्हजी योजना मुखार वेतेली म्हजी सपनां साकार जातेली आनी म्हजें सगळें जिवीत हे जेसू नंदन जातेलें हे जेसू तुझ्या बेसावांची तुझ्या आशिर्वादांची सावळी म्हजेर हांगासर तुजी सावळी मागून आयलेल्या जण एकल्याचेर युवजनांचेर भुरग्यांचेर पिडेसांचेर प्रायवातांचेर कश्टांत आसलेल्यांचेर अणवारांत आसलेल्यांचेर काम नासतना आसलेल्यांचेर जिणयेंत विविध रितीचें डिप्रेशन जावंक पुरो विविध रितीचो दबाव जावंक पुरो विविध रितीची खंत आसलेल्या त्या हर एकल्याचेर ही तुजी मोगा सावळी आशिर्वादाची सावळी पडून दी आनी तांचें जिवीत जेजू सवस्कायेचें जावं दी तांचें जिवीत सफळ जावं दी तांचें भयण तें शेवटाक पावून दी तांच्या जिवितांत जे कितें ती जोडूंक रेखतात तें सगळें तांकां तुजे दयेन फावो जावं दी आमेन अर्घां तुका सोम्या जेजू अर्घां तुका सोम्या होगलाप जेजू तुका सोम्या जेजू होगलाप तुका सोम्या स्तुती जेजू तुका सोम्या जेजू स्तुती तुका सोम्या वंदन जेजू तुका सोम्या जेजू वंदन तुका सोम्या महिमा जेजू तुका सोम्या जेजू महिमा तुका सोम्या आराधन जेजू तुका सोम्या जेजू आराधन तुका सोम्या होगलाप जेजू तुका सोम्या होगलाप जेजू तुका सोम्या येसुवे स्तोत्र येसुवे स्तोत्र येसुवे नमन येसुवे नमन येसुवे वंदन येसुवे वंदने येसुवे आराधन येसुवे आराधने येसुवे स्तुती येसुवे स्तुती येसुवे वंदन येसुवे वंदने अर्घां तुका सोम्या अर्घां जेजू तुका सोम्या होगलाप तुका जेजू सोम्या होगलाप जेजू तुका स्तुती सोम्या तुका जेजू सोम्या स्तुती जेजू तुका सोम्या वंदन तुका सोम्या वंदन जेजू तुका सोम्या आराधन तुका सोम्या आराधन जेजू तुका सोम्या महिमा जेजू तुका महिमा सोम्या तुका जेजू सोम्या जेजू जेजू ये घडी भर मौन रवया आमचेर जोन एकल्याचेर देवाच्या आशिर्वादा मागया देवाचे बेसांव आमी मागया ताचे बेसांवान ताचे आशिर्वाद आमकां हर एका दिसा रेवड घालून आसून दी ह्या ताच्या आशिर्वादाच्या बळान हे ताच्या आशिर्वाद आमकां रेवड घाल्लेल्या वरवीं त्या बेसांवांची सावळी आमकां लागलेल्या वरवीं आमचेर सदांच पडून आसलेल्या वरवीं कितेंच वायट आमकां लागीं सरना जावं सैतानाच्यो दुस्मानाच्यो आमचे पाड आशेतल्यांच्यो आमच्या वाटेर फोंड खोणतेल्यांच्यो सगळ्यो येवजण्यो ह्या देवाच्या आशिर्वादाच्या बळान त्यो निर्फळ जावं दी सैतानाची सगळी योजना ती सत्यानाश जावं दी जेसूचे मात्र बळ जेसूचे मात्र आशिर्वाद आमकां लाभून दी हें जावं दी आमचें मागणें मोगाचें ह्या जेसू लागीं आमच्या सोम्या लागीं आमच्या गवळ्या लागीं आमच्या राया लागीं आनी आमचें सर्वस्व जावन आसलेल्या ह्या सोम्या लागीं सोमेस्त आमी बसया
मखळ भावांनो आनी भयणींनो, इस्रायल परजा जे परजेचो देवान अपरिमीत मोग केल्लो, ती परजा देवातावन पयस वेता. देवाक ती आयकना, देवाक ती विरोध रावता. ओझेया प्रवादी तो म्हणटा, तो इस्रायल परजा देवातावन पयस पयस पावता, देवाक आयकना. आनी देव कितें करता? देव तांकां सोड सोडता? बिलकुल देव तशें करिना. देव इस्रायल परजेच्या फाटल्यान येता. आनी देव कितें म्हणटा की म्हळ्यार ओझेया प्रवाद्याच्या त्या पुस्तकांत 14व्या अवस्वरांत 6व्या वाक्यांत तो अशें म्हणटा, हांव इस्रायेलाचेर दोवा परी पडतलो. हांव इस्रायेलाचेर दोवा परी पडतलो. सळका भाशेन तो फुलतलो आनी लेबानोनाच्या देवदार रुखा पर्यंत तो पाळां घेतलो. नवे फांटे ताका फुटतेले, ताका जैतून रुखाची सोबाय आसतली आनी लेबानोनाचो परमळ आसतलो. पळया मकाळ बाबांनो आनी भयणींनो, देव ताच्या परचेचेर दिश्ट घालता आनी कितें पळयता? इस्रायल परजा ताचे तावन पयस गेल्लेल्या वरवीं तो पावन गेल्लो. इस्रायल लोक पावन गेल्लो. कशें एका थळ्यांत उदक सुकता, कशें एका थळ्यांत उदक सुकोवन मातयेंत आसलेलो उदकाचो तो इल्लोय वांटो नपयस जाता आनी तें साळाक भावून वेता. तशें इस्रायल परजा जाल्ली. देव इस्रायल परजेक पळयता, ताची पाळां देवातान पयस गेल्लेल्याचो परिणाम जावन गुंडा एक वेच्या बदलाक ती पाळां थंयसर आसलीं, वयल्या भार आसलीं. त्या रुखाचो परमळ ताका नातलो आनी असली परिस्थिती ते इस्रायल परजेची जाल्ली. आनी देव असले जिणयेंत थंय संतोश पावता. आमची जिणी असली जाता आसतना, असली कश्टांची जाता आसतना, आमच्या जिणयेंतलो परमळ पयस वेता आसतना, आमच्या जिणयेची पाळां आसकत जाता आसतना, आमी पावता आसतना देव संतोश पावता ना. देवान आमकां भावचे खातीर रुसूंक ना. ती आमची सोबाय न्हय. आमची सोबाय मोगाळ बाबांनो आनी भयणींनो सळका भाशेन फुलोवन आसची. देवदार रुखा बरी जैताची कोंबरे फुटोवन, जैताची फांटे फुटोवन आमी आसचे, ती जावन आसा आमची सोबाय. आनी ती सोबाय फाटी दिवच्या खातीर देव कितें म्हणटा? ओझेया प्रवाद्याच्या त्या पुस्तकांत देव असो म्हणटा कितें म्हळ्यार, हांव इस्रायेलाचेर दोवा परी पडतलो, दोवा परी पडतलो. आमी पळयता दोव पडटा आसतना सुकून गेल्ल्या तणांक सयत जीव येता. सुकून गेल्ल्या झाडांक जीव येता. ते परत फुलतात, परत फुलां दितात, परत तांचो परमळ पासारतात, परत सोबायेन ती परजळतात. तशेंच मकाळ बाबांनो आनी भयणींनो, देव आमचेर दोवा परी पडटा तेन्ना मात, देव आमच्या जिणयेचेर दोवा परी पडटा तेन्ना मात
देव आमी करच्या हर एका कार्यांचेर दोवा पर्यंत पडटा तेन्ना देव आमच्या भुरग्यांचेर दोवा पर्यंत पडटा जाल्यार देव आमच्या घराण्यांचेर दोवा पर्यंत पडटा जाल्यार आमचे घराणे आमची भुरगीं सोंपतली आमचे युवसांक सोंपतले आमचे समाज सोंपतली आमचे सगळें जिवीत परमळा बरीत जातलें आमचे सगळें जिवीत सफळ जातलें आनी त्या खातीर आमी हांगासर आयल्या आमी जाणाव आमी देवाक लागीं सरता आसतना देव आमचेर दोवा पर्यंत पडटा एक घडीभर मोगाळ बाबान आनी भयणीनो आमचे दोळे आमी धांपया जें कितें आमचे जिणयेंत सुकोवन गेलां जें कितें आमचे जिणयेंत अस्कत जालां जे जिणयेचो खंयचोय अंश आमचे ताव अस्खत जावन आयला आमच्या जिणयेचो परमळ माजवून गेला सोबाय माजवून गेल्या जे कितें आमच्या जिणयेंत आसा तें ह्या सोम्या समोर आमी हाडया जावं पुरो आमच्या जिणयेंत आमकां आसक्तच ना थोड्या जाणांनी म्हणचे आसा फादर सकाळीं उठलेंच आळसाय सकाळीं उठलेंच आळसाय खंयचेंय काम करूंक मन येना जर असल्यो संगती आमच्या जिणयेंत आसा जाल्यार निराशा जिणयेंत आयल्या जाल्यार देवा समोर आमी हाडया मोगाच्या नांवान आमच्या जिणयेंत सोलवणी येवन 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 जिवीत जियोवचें नाका म्हणलें चिंताप आमचे मतींत आयलां जाल्यार जियोवचें व्यर्थ म्हणलें चिंताप आमकां दोस्ता जाल्यार तसली निराशा तसली सुखीदार आमकां दोस्ता जाल्यार सोम्या समोर आमी हाडया मोगाचें आमच्या भुरग्यांचें जिवीत तें बावलें आसा जाल्यार आमची भुरगीं अस्कत जाल्यां जाल्यार फाटल्या 6 वर्सां जावन आमच्या ल्हान भुरग्यांक इस्कोलाक वचोंक ना घरांत आसात मोबायलार आसात ऑनलायन शिकप म्हणून ती थकल्यान जाल्यार जिवितांतली आशा जिवितांतलो परमळ तांचो देंवून गेला जाल्यार त्या भुरग्यांक ह्या सोम्या समोर आमी हाडया आमची युवासना आमचो वावर आमचे जिवीत आमचे जिणेंत उद्वेग आसा जाल्यार स्ट्रेस आसा जाल्यार ह्या दिसांनी आमी पळयता मारकाय चडलेली आसा कामां होगडायलेली आसात कितेंच बरवशाचें आमच्या थोड्या मुखार नपयस जाल्लें आसा ह्या वरवीं आमचें जिवीत बावून गेलां जावं पुरो सोम्या समोर आमी हाडया आयच्या ह्या दिसा आमच्या मागण्याचो फळ जावन भावार्थान केल्ल्या मागण्याचो फळ जावन ह्या सोम्यांत ह्या सक्रामेंतांत ही सोम्याची आशिर्वादां दोवा बरी आमचेर पडोवन दी आमच्या भुरग्यांचेर पडोवन दी आमच्या वावराचेर पडोवन दी आमच्या मतीचेर पडोवन दी आमच्या घराण्यांचेर पडोवन दी कोणाचें जिवीत सुकोवन गेलां कोणाच्या जिवितांतलो परमळ पयस गेला कोणाच्या जिवितांत बरवसो पयस पावला त्या सगळ्यांचेर सोम्याची आशिर्वादां आयच्या दिसा पडोवन दी ह्या वेळार पडोवन दी एक घडये पडोवन दी देवाक वेळाची गरज ना देवाक एक क्षण पुरो इस घडी पुरो ताचे एकच एक उतर पुरो ताणें खुशी वेल्यार पुरो आमचे जिवीत फुलतले आमचे जिवीत संतोषाचें जातलें देवाचो आशिर्वाद देवाचो मोग देवाची दया आमचेर पडो आनी प्रमुख जावन मोकळ भवन आनी बेनिनो ही दया आमचेर पडचे खातीर
आमकां ताणें दिला तोच पवित्र आत्मो. वय निराशेन भरलेल्या त्या शिसांचेर तो पवित्र आत्मो पडलो. वय धोवा भाशेन तो पडलो. सुकून निराशेन निराश जाल्ले ते आपोस्तल सळका भाशेन फुल्ले आनी जेसूची शुभवार्ता, जेसूचे शुभवार्तेंत आसो तो परमळ पासारूंक लागले. धैर्यान ते भरले. एक घडी भर आमी समेस्तां उबे रावया. देव ताचे आशिर्वाद आमचेर घालून दी. ताचे आशिर्वादाचो धोव आमचेर पडून दी. पवित्र आत्मो त्रिदादेचो तिसरो देव आमचेर, आमच्या कुटुंबांचेर, आमच्या युवजनांचेर, आमच्या भुरग्यांचेर धोवा पर्यंत पडून दी आनी आमचे सगळ्यांचे जिवीत फुलोवन दी, नंदन जावं दी म्हणून आमी मागून पवित्र आत्म्याचे ससाय मागया. ಸರ್ವರನ್ನು ನಾ ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕು, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿ ನೋಯಿಸಿದವರನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕು, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ವರವ ನೀಡಿ ಅಗ್ನಿಯ ನಾಳವಾಗಿ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡ ಬನ್ನಿ. ಪಾವನಾತ್ಮರೇ ಬೇಗ ಇಳಿದು ಬನ್ನಿ. ಸರ್ವರನ್ನು ನಾ ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕು, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿ ನೋಯಿಸಿದವರ ನಾ ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕು, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ವರವ ನೀಡಿ. ಶೋಧನೆಯನ್ನು ನಾ ಗೆಲ್ಲಬೇಕು, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿ. ವೇದನೆಯೆಲ್ಲ ನಾ ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕು, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ಶರವ ನೀಡಿ. ಅಗ್ನಿಯ ನಾಳವಾಗಿ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡ ಬನ್ನಿ. ಪಾವನಾತ್ಮರೇ ಬೇಗ ಇಳಿದು ಬನ್ನಿ. ಅಗ್ನಿಯ ನಾಳವಾಗಿ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡ ಬನ್ನಿ. ಪಾವನಾತ್ಮರೇ ಬೇಗ ಇಳಿದು ಬನ್ನಿ. ಬೇಗ ಇಳಿದು ಬನ್ನಿ. ಬೇಗ ಇಳಿದು ಬನ್ನಿ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ, 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 या जीविताचे सोपाय व्यक्तीच जातेली, या जीवितात साहित्य बरेपण म्हणून हे तुझ्या आशीर्वाद आमचे सगळेस्तांचेर देवच्यागे पवित्र आमकां अभिषेक कर, आमकां सत्तेन भर, आमकां पवित्र कर, आमकां नितळ कर, आमकां निर्मळ कर, आमकां सत्तेन भर, आमकां जाणवयेन भर. आमचे जिवीत मुखार सोलून भर, आमचे जिवीत प्रफुल्ल कर, आमचे जिवीत हर एक दिशेन ते बरें कर.
अर्घां तुका सुम्या जेसू अर्गान तुका सुम्या जेसू होगळाप तुका सुम्या जेसू होगळाप तुका सुम्या स्तुती जेसू तुका सुम्या जेसू स्तुती तुका सुम्या वंदन जेसू तुका सुम्या जेसू वंदन तुका सुम्या महिमा जेसू तुका सुम्या जेसू महिमा तुका सुम्या आराधन तुका सुम्या जेसू आराधन तुका सुम्या वंदन जेसू तुका सुम्या वंदन जेसू तुका सुम्या जेसू सुमेस्त आमी बसया मुघल पवन आणि बहिणींनो जेरेमिया प्रवाद्याचें पुस्तक आमी काडलें जाल्यार तातूंत 7वो अध्याय 23वें वाक्य अशें म्हणटा देव थंयसर म्हणटा देवाचीं उतरां ही हांवें तांकां ही एक आज्ञा दिली म्हज्या उतराक पाळो दिया आनी हांव तुमचो देव जातलो आनी तुमी म्हजी परजा जातेल्यात हांव तुमकां फरमायतां ते वाटेन चला आनी तुमकां सत लाभतलें पळय मगळ भवन आनी भयणीनो देव आमकां एक आज्ञा दिता देव आमकां वाट दाखयता देव ताच्या उतरांक पाळो दिवंक आमकां आपोवणें दिता आनी अखेरीक देव म्हणटा तुमकां सत लाभतलें तुमकां सत लाभतलें जुवांच्या वांजेलाक जुवांचे सुवार्थेक आमी फाटीं गेल्या जाल्यार थंयसर जेसू म्हणटा सत तुमकां सुटका दितेलें म्हणून सत तुमकां सुटका दितेलें आनी हांगासर जेरेमियाच्या पुस्तकांत देव कितें म्हणटा की म्हळ्यार म्हज्या उतरांक पाळो दिया हांव तुका फरमायता ते वाटेन चला आनी तुमकां सत लाभतलें केथाळा मुखार भवन आनी भयणीनो देवाच्या वाटेंतल्यान आमी चलता देवाची आज्ञा आमी पाळता सत आमकां लाभतलें आनी जेजून सांगलेल्या प्रमाणे हें सत आमकां सुटका दितेलें पूण आमी कितें पळयता सोडवणेच्या चरित्रेच्या सुरवेर जावन आमी पळोवचें इतलेंच देवाच्या वाटांनी चलोवंक देवाच्या आज्ञा प्रकार चलोवंक मनीस मन करिना पळय उत्पत्ती पुस्तकाक आमी गेल्या जाल्यार देवान तांकां इतलेंच सांगिल्लें तांकां जाय जाल्लें सगळें दिल्लें ताणें कितेंच उणें करूंक नातलें एक मात सांगिल्लें त्या रुखाचें फळ तुमी कांय नाकात आनी मनीस कितें करता देवाचें तें एक उतर ती एक आज्ञा इतलें आसल्यार इतलें देवान दिल्यार भुमे वैकुंठ तांकां दिल्लें विविध फळां थंयसर आसलीं मनशान देवाची आज्ञा मोडली मनशान देवाची आज्ञा मोडली देवाच्या वाठांत जावन तो आड गेलो विंगड गेलो आनी आमी पळयता इस्रायल परचेक कितेंच बरें जालें ना हाचे वरवीं कितेंच बरें जालें ना ती सुकोवन गेली बावोन गेली अस्खत जाली कश्ट आपणाचेर ते परचेन ओडले तांकां जाल्लें बरेंपण मुखार भवन आनी भयणीनो कितेंच ना तेंच जेरेमिया प्रवाद्याच्या पुस्तकांत 7व्या वस्वरांत 26व्या वाक्यांत देव म्हणटा पूण तांणी पाळो दिवंक ना तांणी कान दिवंक नात आपल्या खोट्या काळजाचे धरून येणती चल्लीं आनी आपलें तोंड म्हाका दाखोवच्या बदला आपली पाट म्हाका दाखयली आपली पाट म्हाका दाखयली
पळया मगाळ पवन आणि भयणीनो, देवाचो अनुभव ताचे परजेतय. देव एक सांगता परजा दुसऱ्यांच करता, उलटा करता. देवाच्या वाटेन चलोवंक नाका. वय काळजाचे धरून येन तेंसल्ली, कान दी नासतना तेंसल्ली, उतराक पाळो दी नासतना ती गेली. तोंड म्हाका दाखयलें ना, पाट म्हाका दाखयलें, म्हाका फाटकन ती गेली. देव कितें करता? पाट दाखोवन गेल्ल्या त्या परजेक परत पाटी आपयता. आतां तरी पाटी ये, परतून तूं म्हजे सरशी ये, पाटी ये. तुजें जिवीत फुलाचें जाल्यार, तुजें जिवीत बरें जायचें जाल्यार, तुका सत कळाचें जाल्यार, सता वरवीं तुका सुटका मेळाचें जाल्यार परत तूं फाटी ये. परत देवाच्या आज्ञा प्रकार चलोवंक प्रयत्न कर. परत देवान दाखयलेल्या वाटेन चलोवंक तूं मुखार सर. आनी तुजें जिवीत, हांवें येदोळूस सांगलेल्या प्रमाणे, होजया प्रवाद्याच्या पुस्तकान देवान सांगलेल्या प्रमाणे परत तें सळका भाशेन तें फुलतलें. एक घडी भर आमी मौन रावया मुखार भावन आनी भयणीनो. आमी देवातावन कितलें पयस पावल्या ताचो एक घडी भर आमी उगडास काडया. आमच्या मतीक देवाच्या उतरांक आमी दाखयलेलें तें विरोधपण आमी मतीक हाडया. देवाच्या वाटो सोन आमच्याच वाटेन आमी गेल्ली ती घडीत आमच्या उगडासाक आमी हाडया. एक घडी भर आमच्या जिणेचेर आमी नदर घालया. म्हजें चिंतप कशें आसा? देवान दाखयलेल्या वाटेन हांव चलोवन आसां गे, सोमकोन आसां गे? देवाच्यो आज्ञा हांव पाळून आसां गे? त्या आज्ञा कितलें गुमान दिवन हांव आसां? या म्हजेंच चिंतप, म्हज्योच वाटो हांवें सोदल्यात गे. म्हजेच जणवायेचेर हांव पातयेवन आसां गे. संवसारांत हांव फ्रेंड्सांत हांव काण गेल्ली चिंतना, मिडियांत हांव, माध्यमांत हांव, इंटरनेटांत हांव, गुगलांत हांव, हेणें तेणें जीं कितें चिंतनां आमकां मेळिल्लीं आसात, जीं कितें तत्वां आमकां मेळिल्लीं आसात, जी हेरांनी दिल्ली आज्ञा त्यो आसात, तातूंत चड हांव मेतेर जावन त्या मार्गार हांव वेतां. खंयसर हांव आसां, सोम्याच्या वाटेर हांव आसां, ह्या म्हजेच वाटेर हांव आसां. एक घडी भर उगडास काडया. देव आमकां आपयता मुखार पवन आनी भयणीनो. सोमी आमकां आपयता ताचे सरशी येवंक, ताच्यो आज्ञा पाळोवंक, ताच्या उतरां प्रकार जियोंक. आमचें जिवीत देवाक समर्पण दिवया. देवाच्या वाटांक आमी कालचतेल्या, त्या वाटेंतल्यान आमी चलतले. हांव जेसू, तुज्या आज्ञा प्रकार आमी चलतले. हांव जेसू, कित्याक ताचे तावन आमकां जिवीत मेळटा, न्हय दुसऱ्या संगती तावन. ताचे तावन आमचें जिवीत फुलता. जेसू, आमचे सगळ्यांचे पातकां बक्षी. तुका विरोधपण आमी दाखयला, तुका आमी पाठ केल्या, तुज्या वाटांत आमी वेगळीं सरल्या. आमच्याच चिंतपाची आमी जाल्या. आमच्याच जणवायेचेर आमी चड पातयेनी दवरलेली आसा. तुज्या उतरांचो तिरस्कार आमी केल्लो आसा. माया मोगाच्या जिणेंतावन आमी वेगळीं सरलेलीं आसा. पातका वयर पाथाक आमी केल्लेले आसा. तुजे तावन पयस गेल्ले आमी
फाटी येवंक प्रयत्न केल्ले ना त्या पथकान बुडोवन आमी आसा तुजे काकुळतीची नदर आमचेर घाल तुजे काकुळतीचो पावस आमचेर पडो तुजे काकुळतीचो दोव आमचेर पडो तुजे बिरमोदीची दिश्ट आमचेर तुजे तोंड पयस पावलेल्यांचेर पडो आमचे जिवीत फुलतेलें जेसू आमी तुका लागीं सरतल्या तुज्या वाटांनी आमी सोंपोवंक शकतल्या काकुळ तूं दाखय जेसू ಬಳಿ ಬರುವೆ ನಿನ್ನ ಬಳಿ ಬರುವೆ ಆಶ್ರಯ ಬೇಡುತ್ತ ಬರುವೆ ನಿನ್ನ ಆಶ್ರಯ ಬೇಡುತ್ತ ಬರುವೆ ಬಳಿ ಬರುವೆ ನಿನ್ನ ಬಳಿ ಬರುವೆ ಆಶ್ರಯ ಬೇಡುತ್ತ ಬರುವೆ ನಿನ್ನ ಆಶ್ರಯ ಬೇಡುತ್ತ ಬರುವೆ ಈ ಲೋಕವೊಂದು ಮಾಯಮಯ ಇದರಲ್ಲಿ ಇರುವುದು ಲೋಭಮಯ ಈ ಲೋಕವೊಂದು ಮಾಯಮಯ ಇದರಲ್ಲಿ ಇರುವುದು ಲೋಭಮಯ ನಿನ್ನಯ ರಸುತ್ತ ಬರುವೆ ನಿನ್ನ ಆಶ್ರಯ ಬೇಡುತ್ತ ಬರುವೆ ನಿನ್ನಯ ಅರಸುತ್ತ ಬರುವೆ ನಿನ್ನ ಆಶ್ರಯ ಬೇಡುತ್ತ ಬರುವೆ ಪಾಪದ ಹೊರೆ ಹೊತ್ತ ರಕ್ಷಕನೇ ನಮಗಾಗಿ ರಕ್ತ ಸುರಿದಾತನೇ ಪಾಪದ ಹೊರೆ ಹೊತ್ತ ರಕ್ಷಕನೇ ನಮಗಾಗಿ ರಕ್ತ ಸುರಿದಾತನೇ ಶಿಲುಬೆಯ ನೆರಳಲ್ಲಿ ಇರುವೆ ನಿನ್ನ ಆಶ್ರಯ ಬೇಡುತ್ತ ಬರುವೆ ಶಿಲುಬೆಯ ನೆರಳಲ್ಲಿ ಇರುವೆ ನಿನ್ನ ಆಶ್ರಯ ಬೇಡುತ್ತ ಬರುವೆ ಬಳಿ ಬರುವೆ ನಿನ್ನ ಬಳಿ ಬರುವೆ ಆಶ್ರಯ ಬೇಡುತ್ತ ಬರುವೆ ನಿನ್ನ ಆಶ್ರಯ ಬೇಡುತ್ತ ಬರುವೆ ಬಳಿ ಬರುವೆ ನಿನ್ನ ಬಳಿ ಬರುವೆ ಆಶ್ರಯ ಬೇಡುತ್ತ ಬರುವೆ ನಿನ್ನ ಆಶ್ರಯ ಬೇಡುತ್ತ ಬರುವೆ ನಿನ್ನ ಆಶ್ರಯ ಬೇಡುತ್ತ ಬರುವೆ ನಿನ್ನ ಆಶ್ರಯ ಬೇಡುತ್ತ ಬರುವೆ वैमकाळ पवनने पेनेनो सोम्यांचो आसरो सोदून परत सोम्यांक फाटीं सरता आसतना सोमी आमकां वेंगता नवो दोगलो आमकां तो नेसयता आमी ताचे भुरगीं जावन जिवंक योग्यता आमी सोडल्या जाल्यार आमकां योग्यता ना जाल्यार भुरगीं जावन तो स्विकार करता कितेंच सवालां विचारिनासतना आमच्या फाटल्या जिविता विशांत कितेंच इन्क्वायरी करिनासतना तो आमकां गोपांत घेता तसलो देव तो ताच्या संतोषान तो आमकां वांटेली करता ताच्या आनंदान तो आमकां वांटेली करता
जे कितें पथकाक लागून आमी होगडायलेले आसा ते सगळें ताच्या किवर्त्या मापान आमकां तो पाठीन दिता. जो पथका वरवीं आमचो संतोष होगडायलेलो आसा, संपूर्ण संतोष तो आमकां दिता. तर ताका पाटयेवया, ताच्या गोपांत आमी रावया. आमचे कुटुंब ताका आमी समर्पण दिवया. आमचे जिविताचे सवळेकाल आमी जियेवया. तो आमकां राखतलो, तो आमकां सांबाळटलो, तो आमकां सदांच जिवीत दितलो. अर्गां तुका सुम्या जेसू, होगलाप तुका सुम्या जेसू, स्तुती तुका सुम्या जेसू, जय जय तुका सुम्या जेसू, वंदित हांव तुका सुम्या जेसू, आराधन तुका सुम्या जेसू, महिमा तुका सुम्या जेसू. एक घडीभर मोगाळ भवन आनी बेनिनो, आमच्यो खर्चो जे कितें इरादे आमी हाडून आयल्या ते सगळे इरादे सोम्या समोर आमी दवरया. सोम्याचे बेसांवां आमचेर पडून दी. कोणा पासत आमी मागता, खंयच्या इराद्या खातीर आमी मागता, ताचेर सोम्याची बेसांवां पडून दी. सोम्याची बेसांवां पडटात तेन्ना आमचे चिन्हे ताच्या पांगडटात. सोम्यांचे बेसांव पडटा तेन्ना नवे अवकाश उक्ते जातात. सोम्यांचे बेसांवां पडटा तेन्ना नव्यो नव्यो वाटो उक्त्यो जातात. सोम्यांची बेसांवां पडटा तेन्ना आमच्या जिवितांत नवो बरवोसो येता. आमचें जिवीत फुलता, आमचें जिवीत नंदन जाता. देवाचें बेसांवां मागया, देवाचें आशिर्वादा मागया. आमचे गरजो ताचे समोर दवरया. कितें मागोवंक आमी आयल्या त्या पासून आमी मागया. भुरग्यांक किंवा जाणांक पिडेस्तांक, काजारी जोडयांक, कामाचे सुत्नेर आसलेल्यांक, विविध रितीचो दबाव आसलेल्यांक, हर एकल्याक सोम्या समोर हाड. हें ताचें बेसांव तांचेर हर एकल्याचेर पडून दी म्हणून मागून ताचें बेसांव घेवंक आनी ताचें बेसांव जोडूंक आमी तिबेर पडया.
प्रार्थूया. देवा विचित्र सक्रमेंताकाल तुझ्या कष्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय. तुझे सोडवण्याचो फळ सदांच आमचे ते आमी भोगे सारको तुझे कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तरांक आमी मान करूं आमकां दयेन फावो कर. जो जियेताय आनी रास करताय ससनांच्या ससना.